वेलिंग प्रियोळ कुंकळी पंचायत वाठारांतल्या वॉर्ड नंबर 10 नवी उदकाची पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या। दरेकाच्या दारांत उदक पावचें, सुरळीतपणान उदक पावचें म्हूण हो फुडाकार घेतला अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। आज विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ह्या पंचायतीचा वार्ड नंबर 10 एक लेईंग ऑफ PVC पाईपलाईन त्याचे आज उद्घाटन म्हणजे त्याच्या बुनियादीचो फातर बसयल्लो आसा। हो भाग जो आशिल्लो तो जवळ जवळ 1 किलोमीटर ही PVC लाईन घालून जो परत जी लाईन जी फुटताली जी लाईन न फुटची कारण फुटपाक कारण जावपाक जायना ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ही आमी पायपलायनीचे रिप्लेसमेंट करतात। प्रेशर थोडो हाय जर आसलो जाल्यार केन्नाय परत आमचे लायनमॅन जे आसात ते वर्कर जे आसात लेबर जे आसात तांकां खूप त्रास जाता आनी हो कायमचो तोडगो काडचो ह्या दृष्टिकोनाच्यान आजची ही पायपलायन आमी लेड केल्ली आसा। एक 3 गोष्टी आसात। एक म्हणल्यारूच सप्लाय ऑफ वॉटर म्हणल्यार प्रत्येकाक उदक, प्रत्येकाच्या घरान रस्तो आणि प्रत्येकाच्या घरान वीज ही आसची असो एक ध्येय धोरण घेऊन आमचे गोयचे सरकार आज सातत्यान काम करता। आमचे आदरणीय PWD मिनिस्टर म्हणिल्ले आसा की आमकां 24 तास आमी उदक केन्ना दिवपाक शकपाना ह्या 5-6 वर्सांत। पण डेफिनेटली लोकांक कितलें उदक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान उदक दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा आनी हे जर आमकां प्रयत्न जर करतलो जाल्यार लिकेजीस ज्यो आसा त्यो आमकां पयलू बंद करच्यो पडटल्यो। लिकेजीस आसल्यो जाल्यार मुखार जो घरां जीं आसा तातूंतल्यान थोडो प्रेशर डेव्हलप जावपा खातीर आनी तांकां उंचायेचेर उदक पावपा खातीर खूब डिफिकल्ट जाता आनी म्हणूनच हे सगळ्यो काही गोष्टी जे आमकां डावट्स जे आसा ते सगळे काही गोष्टी आमी पुरेपूर रिप्लेस करपाचें थरलेलें आसा। एकंदरीत म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघान तसो उदकाचो तसो साहज तसो उदक ना अशें केन्ना चड जायना। फक्त आमचो एक झरीवाड्याचेर एक हाय हिल आसात थंय सुद्दां आमी पुरेपूर आता उदक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। पूण ही लायन जेन्ना घातली आनी थोडेशे प्रेशराचेर आमकां उदक पडटलें। कुंकळ्याच्या भागांत आमी दुसरे कडेन केरीच्यान सुद्दां लायन हाडपा खातीर जे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसात। ऑलमोस्ट 2.5 कोटी रुपये खर्च करून आमी पायपलायन थंय नवी घालता जेणे करून तो भाग जो आसा तो ऑलमोस्ट क्लियर जातलो आनी अशा ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज प्रियोळचो उदकाचो जो विशय जो आसा तो संपूर्ण मिटोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज आमचे जेईस त्याचबरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हो एकंदरीत वाठार जो आसा बरेचशे टॅपाचेर आमकां टँकराचेर थोडेशे डिपेंड रावचे पडटाले। पूण तो टँकर फ्री करपा खातीर आज गेली कित्येक वर्सां म्हजे असिस्टंट इंजिनियर ई आनी बाकी सगळे लायनमॅन आज सातत्यान काम करतात आनी म्हणूनच आजचो ही जी पायपलायन जी रिप्लेस करपाचें कारण तें एक आसा। समस्त म्हजे हांगसर ग्रामस्थ आसा हांवूय तांकां सांगपाक सोदता की प्रत्येक जो म्हाजो पंच मेंबर जो आसा तो प्रत्येक तुमच्या खंय पायपलायन जर फुटली जाल्यार आमच्या दोळे मुखार नजरे मुखार हाडून दिवचें।